नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोवा क्रिकेट असोसिएशना भितर कितें चल्लां हें हांवें सांगपाची गरज ना, पण नेमकें हें वादळ खंय वतलें हो सगळ्यांच्या मनांतलो प्रश्न. ताजेर भासाभास करपा खातीर म्हणजे म्हाका दिसता तितलोच म्हत्वाचो मनीस आमचे बरोबर आसात. आमचे बरोबर आसात ते गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, डी फॅक्टो प्रेसिडेंट. आतां दोतोर हांव तुजी वळख करून दितनाच कन्फ्यूज जाता. म्हणजे बरोबर आहा दोतोर शेखर साळकार. कितें दोतोर तूं अध्यक्ष जावपाक इतलो डेस्परेट कित्याक जाला? Actually, I am not desperate. I am becoming this because I got a majority with me as on today. And the second thing important you have to realize that I am the senior vice president. If tomorrow president goes, I have to become. It is not that I am. And important point, who has made me vice president? Vinod Phadke only. It is his prerogative to make a vice president. So ताणे म्हाका first vice president केलो. So फाल्यां ताका जर कितें हें जालें, he has to step down, then automatically I become president. It is not that I want to become president. Automatically I become by constitution. It's very clear in the constitution that in the absence of the president, first vice president which takes over. But there is no absence of the president. That is the point. No, that's what in case it happens, nahi. So अशें जालां आमचें. You are trying to create absence of a president. I have not created anything. Mind you, I have got a majority for last 1 year. 1.5 वर्सां पासून म्हजे कडेन मेजॉरिटी आसा. एक्सेप्ट फर्स्ट 3-4 म्हयने सोडत तर आय हॅव मेजॉरिटी थ्रू आउट. बट आय हॅव नॉट नेवर प्रेसिपिटेटेड एनीथिंग. हें प्रेसिपिटेशन जालें कित्याक? नॉट म्हज्या खातीर. हें जालें बिकॉज ऑफ सुप्रीम हाय कोर्टाचो जजमेंट आयलो. इट केम ऑन 14th of August. म्हणजे म्हजे कडेन जी हें आसा ताजें 14th of August. इट इज व्हेरी क्लियर. ती हांवें केस घालूंक ना. द केस वॉज देअर फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स. 2008 ती मेलविनान घाल्ली केस अगेन्स्ट देन गव्हर्मेंट. कळ्ळें न्ही. आनी आमी आशिल्ले भितर पार्टी टू दॅट. की तेन्ना कितें जालें, तेन्ना जे तुमकां स्टार्ट शॉर्टकट सांगता. पेंडसे कमिशन अपॉयंटेड ऑन फर्स्ट हे आमचे 2001 2002 सुमार. 2001 ती मॅच जाली. 2003 एंडाक 4th एंडाक ते आयले रिजल्ट. पर्रीकर गव्हर्मेंट दॅट टायम फेल बिकॉज दॅट गव्हर्मेंट हॅड अपॉयंटेड. काँग्रेस गव्हर्मेंट केम. मिस्टर दयानंद नार्वेकर बिकम फायनान्स मिनिस्टर. सो ताज्या अगेन्स्टूच आशिल्ले सगळे भितर. सो ताणें कॅबिनेटान आपलो प्रेशर वापरून ते रिजेक्ट केले. ताजेर मेलविन फर्नांडीस वेंट इन टू द हायकोर्ट. बरोबर. बिकॉज ही सेड दॅट द गव्हर्मेंटान जो मनीस आहा ताका वाचोवपा खातीर गव्हर्मेंटान केलें म्हणटा. आतां आमी जेन्ना 2012 आमी जो मुवमेंट केलो आनी दयानंद नार्वेकर गेलो तेन्ना हो क्वेश्चन आयलो की बाळून प्रेसिडेंटशीप घेवची काय ना ती. बरोबर. काय न्ही. पयलीं हांव जावपाचो आशिल्लो पण मागीर म्हणपा लागलो की ओके ही इज अ सिनियर आनी BCCIचे ताका मातशें हें सपोर्ट बरो आसा. ही हॅज गॉट अ गूड रॅपो विथ देम. ओके म्हणलें आय हॅव नो प्रॉब्लेम. तेन्ना हो क्वेश्चन आयलो की वॉट अबाउट पेंडसे कमिशन. आनी दॅट टायम CM हॅड एक्चुली ऑलरेडी तेन्ना 23rd May 2012 हें जाल्लें. एक्सेप्ट केलें गव्हर्मेंटान पेंडसे कमिशन. पण तेन्ना हांवें सांगलें CMाक तेन्ना की देर इज अ केस पेंडींग अगेन्स्ट इन द हायकोर्ट. ताजो काय अजून वर्डीक येना. सो इट इज अ सब ज्युडिस मॅटर. So we cannot consider anything. So if he has to become, let him become. I have no problem. आता 14 ऑगस्टाक जर ताजो रिजल्ट लागलो, इज इट माय फॉल्ट? दोतोर पण म्हाका एक गजाल सांगा. जेन्ना गव्हर्मेंटाक एक्सेप्ट केलें पेंडसे कमिशन, हय, ताजे उपरांतूय तुवें बाळूक सपोर्ट केलो अध्यक्ष जावपाक. हय, बिकॉज दॅट टायम द कोर्ट चूक जाली. आता म्हणून येता रिट्रोस्पेक्टिवली सगळे कळल्यार चूक जाल्यो अशें दिसता. खुबश्यो चुको जाल्या आमचे कडेन. रिट्रोस्पेक्टिवली जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की खुबश्यो चुको आमी केल्यो. नो डावट अबाउट इट. तेन्ना दयानंदाक हेल्प करून हांवें चूक केल्या. कॉन्स्टिट्यूशन लिटल बीट हांवें अमेंडमेंट केली आनी मातशी चुको जाल्यो थोड्यो. पण तेन्ना आमी जे पावर दिल्ली हाका ताका हांवें ऑलरेडी ताका बॅकअप दवरलेलो. तोच म्हाका आयज युजाक येता. तेन्ना आय वॉज द वन हू वॉज देअर इंस्ट्रुमेंटल इन चेंजिंग दीस कॉन्स्टिट्यूशन. एक गजाल म्हणपाक शकता ऑन अ लिटल लायटर नोट की GCAतले तूं जर अशें हें केलें जाल्यार प्रत्येक गजाल जी जाली ती तुजी जर शब्दान घेतलें जाल्यार प्रत्येक भस्मासूर तुवें तयार केलो आनी लास्टाक तुज्याच तकलेर हात दवरपाक लागले. मे बी यू कॅन से दॅट. आय डोंट से इट इज रॉंग. सामकें रॉंग ना. सामकें रॉंग ना. सामकें रॉंग ना. कित्याक दयानंद नार्वेकर जेन्ना तो वचूं शकतालो GCAनसून, आय सपोर्टेड हिम. बरोबर. माय वोट मेड हिम बरोबर कीप द ऑफिस इंटॅक्ट. मागीर आमी पळयलें पण तेन्ना आय वॉज थिंकींग दॅट येस ही हॅज गॉट मेजॉरिटी ऑफ द क्लब्स विथ हिम. सो आमी ते क्लबाक आमी प्रेसिडेन्शियल टायप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केलें. पण आमी एक थंय दवरलो की बाकीचे आसा म्हणजे
president is elected by the clubs, other 13 members also are elected by the clubs. It is not that they are just appointed by the president. They are also elected by the clubs, and the last member are elected by the life member. 15 जण. So the decision making I have kept with the managing committee. पण म्हाका एक गजाल सांग दोतोर. It is not that president makes the As decision. per the constitution of the GCA, just because you have majority in the managing committee, can you remove or demand resignation? Demand, of course you can demand resignation, but technically can you remove a president? See, one thing I have to tell you. You cannot. You have to. You cannot. पहिले एक सांगता ऐक लक्षात घ्या. If you don't have majority, actually you don't have right to rule. That's a moral question. नाही मोरल म्हणजे सगळे पॉलिटिशियनांनी I am going into a technical question. आज मी फक्त पॉलिटिशियनाकूच मोरल लागता, कॉमन मॅनाक मोरल लागना. Same thing would have happened in a politician's issue. He would have been there in the position today. I will give you example. Present CM suppose आशिल्लो आता आणि ताजे suppose फाल्यां कोर्टान एक ठपको दिलो. He says that no, I got majority. I should continue. अशें जाता. पण दोतोर So अल्टिमेटली finally you don't tell me. देवपा खातीर तुका टेक्निकली ते बरोबर आसची पडटा. moral पयली जाय. अदरवायज त्या टेक्निकलिटीचो आधार घेवन तो मनीस देवना. म्हाका सांग तूं जेन्ना आमी लल्लू प्रसादाक देवयलो, what was the need? Why he has to step down? Was he indicted that time? He was only charge sheeted. So तुम्ही एक गजाल मान्य करता. So हांव तुका सांगता तुम्ही एक गजाल मान्य करता. द ओवरऑल तुमचो जो आता प्रिमाइस आसा, that is based on moral responsibility and not the technical constitutional responsibility of the GCA. Technical institution, any decision in the managing committee has to be taken by the majority of the members. Correct. So फाल्यां तुका financial जर power ना, we Balu tomorrow for all practical purposes cannot say that I want to spend 10 rupees. He needs support of the managing committee. तुम्ही ब्लॉकेड तयार करता ताजे खातीर. तुम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकेड तयार करता. You tell me one thing now. माझ्याकडे जर majority ना, why I should rule? He should have by now stepped down and walked away. तांचं एक आर्ग्युमेंट म्हणजे कशें तुम्ही सगळे तांचं एक आर्ग्युमेंट आसा. जेन्ना एक चीफ मिनिस्टर, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही चीफ मिनिस्टराचो एक्झाम्पल दिलें. चीफ मिनिस्टर हे निवडून आयिल्ले आमदार वेचून काडटा. आम्ही निवडून आयिल्ले बरे. जीसीएचो अध्यक्ष हय. क्लब डायरेक्ट वोटिंग आणि आमकां कोणे केले वोटिंग? आमकां कोणे केले बरोबर. पण वोटिंग? जीसीएचो अध्यक्षा खातीर क्लब डायरेक्ट वोटिंग So करता. what? तेन्ना देयर इज व्हेरी सिंपल आर्ग्युमेंट. लेट द क्लब्स कम अँड से दॅट स्टेप डाऊन ऑर यू वेट टिल नेक्स्ट इलेक्शन. टर्म आता वर्षभरा भितर काबार जाता. तुम्ही रावा न्ही तितले दीस कळ काडा न्ही. See, it is not our clubs. It is a legal problem here. There is not a problem of क्लबांनी कितें फाल्यां सपोज हांवें कितें सांगलां ताका आनी तूं क्लबांक सांगता आमी ना क्लबांनी डिसिजन घेवचें म्हूण. Here it is not. We are not at all involved and club not at all involved in this matter. This is a legal problem. फाल्यां कोर्टान very specifically court has said. See, कोर्टान ऑर्डर दितना कितें म्हणलां, the letter of the government that it is accepted does not specify about the implementation. बरोबर. So थंय ताणें सेंटेन्स घालें जजान ऑनरेबल की इन केस गव्हर्मेंट डज नॉट डू दॅट यू कम बॅक टू मी. म्हणजे कितें? दॅट मिन्स देर इज अ रिजन फॉर कित्याक ताणें म्हणलां तें. वयर कितें जालां तें तुमी पळयता. आय डोंट हॅव टू स्पेसिफाय अबाउट सुप्रीम कोर्ट. ओनली ऑन डाऊट दॅट समबडी इज इनवॉल्ड ही हॅज केप्ट आउट द प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI. ओनली ऑन डाऊट. देर इज नो 100% ऑल्सो ताजे कडेन कांय एविडन्स ना. ताचो जावंय आहा म्हणून ताका तुमी इनवॉल्व केलो. कळ्ळें न्ही? आनी ताजे कडेन मेजॉरिटी आसा. बट स्टील ही इज नॉट द प्रेसिडेंट टुडे. So why if that is for him, why it is not for him? You are still invoking the moral clause. No, see, morality is extremely important. तुझ्याकडे जर moral ना न्ही, you are not justifying in being the president of the GCA. See, in the end, कोणाकडे पळयता आमी moral म्हणून? आपल्या स्वताकडे you should feel that I must have confidence in me. आपल्याकडे बाबा मेजॉरिटी ना, माझ्याकडे मनीच ना जाल्यार why I should be there? तुम्ही एक गजाल मान्य करता तर Do you agree? फाटल्या एक वर्षा भितर Do you agree with me that तुझ्याकडे जर moral ground ना, you should not be justified in going? मोरल सपोज तुमच्याकडे कांयच ना जाल्यार तुझे प्रेसिडेंट रावन कितें फायदो? म्हाका एक गजाल सांगा दोतोर. फाटल्या एटलिस्ट एक वर्सा भितर जे जीसीएचे फायनान्शियल डिसिजन्स आसात ती तुमच्याच थ्रू गेल्या? केली न्ही आमी. बिकॉज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द गेम आय हॅव नेवर सेड दॅट गेमिंग बंदी हाडुया म्हणून. वी हॅव सेड दॅट येस वी स्पॉन्सर वॉट एवर. कितें एक सुद्दां कोणाचेच कांय आडोवन दवरूंक ना. वी हॅव स्पेंड मनी फॉर ऑल क्रिकेटींग एक्टिविटी कितें करून जाय त्यो सगळ्यो केल्यो.
कांयच करूं आनी वी हॅव परफॉर्म व्हेरी वेल लास्ट इयर. आमची झगडी आसूं, आमचे कितें इंटरनल डिफरन्सीस आसूं, ऑन द ग्राउंड लेवल वी हॅव नेवर अलाउड एनीथींग टू कम अप. You have no grudges about the secretary. सेक्रेटरी आसात न्ही, सेक्रेटरी इज टोटल पपेट इन द हँड्स ऑफ प्रेसिडेंट. आतां आमी मिटींग मागय म्हणली, तो नेटान म्हणटा की ते रेझोल्युशन जावकूच ना खंय. ही हॅज गॉट दॅट टर्नेसिटी टू से दॅट. ओके जावं ना न्ही, परत घे मरे मिटींग. आमी ताका आतां ओके तूं म्हणटा प्रेसिडेंट्स रायट टू टेक अ मिटींग, सेक्रेटरी इज रायट टू टेक अ मिटींग. देर इज वन मोर क्लॉज देर. इफ 1/3 ऑफ द मेंबर्स वॉन्ट्स टू हॅव अ मिटींग, द सेक्रेटरी शूड हॅव. आमी ताका धाडलें आतां 3 दीस जाले आनी ताका आमी कितें बरयलें, 2 इम्पॉर्टंट बरयली. आयज 5 पर्यंत SCGक आमी आन्सर करूंक जाय. यू डोंट थिंक वी शूड बी टेकन इन टू कॉन्फिडन्स वॉट इज द आन्सर? आमकां अजून पर्यंत खबर ना. 5 इज द डेडलायन. अजून ताणें मिटींग आफोवना. ओके देन रेझोल्युशन तुका म्हणटा ती फेक रेझोल्युशन न्हय. ओके वी हॅव गिवन अगेन यू द रेझोल्युशन, टेक द आनी आय हॅव गिवन हिम दॅट यू कॉल इन फ्रंट ऑफ प्रेस, सगळे मिडिया आफय आनी बसय सगळ्यांक आनी घाल मारते. कित्याक घालना? बिकॉज ही नोज दॅट ही डजंट हॅव मेजॉरिटी. तर एक गजाल तुम्ही मान्य करतात की फाटले 1 वर्स तरी पावर सगळे तुम्ही तुमचे कडेन दवरले. इवन चेक सायन जाताले ते तुम्ही अप्रूव करतकीरच जाताले आनी तांचे कडेन फक्त पदां उरली. आज तुमकां तांचे कडेन ती पदांय नाकात, ओन्ली ऑन दी मॉरल ग्राउंड्स. न्ही पदां नाका म्हणजे कोर्टान सांगला न्ही आनी गव्हर्मेंटान सांगला. हू इज अपॉयंटेड? हांवें अपॉयंट केली. पेंडसे कमिशनाक हांवें अपॉयंट केला. आनी हू इज पेंडसे? पेंडसे इज लायक एनी लटर फटर. ही इज अ रिटायर्ड टॉप मोस्ट ML पेंडसेचें नांव म्हणजे तेन्ना घासतालें सारकें. ही इज अ मोस्ट अपरायट मॅन. आतां तांचेरी तुका व्हॅल्यू ना. आतां हांव एक शेखर साळकारान तुका तूं चोर म्हणटा बरें. बरें आतां शेखर साळकाराचो मुद्दो आयलो म्हणून विचारता. अशें म्हणटात की यू आर व्हेरी क्लोज टू दी रुलींग रिजीम, त्या खातीर तूं ह्या वेवस्थेचो उपयोग करून दबाव हाडटा, इन्क्लुडींग ही SAGची नोटीस जावं किंवा विधानसभेक जो इशू आयलो तो जावं. तांची एक सादी गजाल आसा की हें दोतोर सारकें ऑर्केस्ट्रेट करता टू यूज स्टेट मशिनरी दॅट अल्टिमेटली ही सगळी असोसिएशन जें आसा तें BJPच्या हातांत वतलें आनी दोतोरान ताजो पुरेपूर उपयोग करून घेवपाचो सारको चंग बांदलो म्हणून. खरें काय फट? म्हजें जर सगळें आयकिल्लें सगळ्या लोकांनी न्हय जाल्यार बाळू प्रेसिडेंट आसचो नासलो. हें लक्षांत घे पयलीं. नेवर वूड हॅव अलाउड दिस टू हॅपन. There many things happened also न्ही. घडये तुमचे सगळे आयकलं म्हणजे आयकना न्ही लोक. नोटीस गेली न्ही, SAG इंटरफियर जाली न्ही, असेंब्ली भितर प्रश्न आयलो न्ही. गॉन बिकॉज इट इज अ रेग्युलर प्रोसेस. असेंब्ली भितर प्रश्न आयलो न्ही. देर आर पीपल हू आर इंटरेस्टेड इन दीस. देर आर सो मेनी पीपल हू आर अगेन्स्ट बाळू ऑल्सो देर इनसाइड. पर्सनल ताणें तांकां दुखयले आसतले. वाय यू टेलिंग? हॅव यू सीन मी इन द असेंब्ली लास्ट 1 डे? म्हणजे जर बाबा कितें हांव येतलें हांव वचना नासलो आनी ते पळोवचो नासलो थंय. You tell me 1 day in the last assembly I was in the assembly. तुम्ही अशें म्हणटात की सगळ्यांनी असो विश्वास दवरचो की सरकारी पातळीचेर जें कितें कितें जालां तातूंत भितर दोतोर साळकाराचो कांयच हात ना. कांयच ना. आय कॅन एश्युअर यू कांयच ना म्हजो हात. कित्याक म्हजो हात आशिल्लो न्ही आनी इफ म्हाका जाय तें जातालें तेन्ना बाळू वूड हॅव गॉन होम. वचना न्ही बिकॉज देर इज सिस्टम लेट डावन प्रोसिजर आसा. बाळून 15 दीस मागले दिले न्ही. आमी सांगलें लावन दितलो आसलो ना म्हणटलो आसलो ती कर म्हणून. दिले न्ही ताका. कित्याक नॅचरल जस्टीस करूंक जाय, जें करूंक जाय एज पर द ब्युरोक्रेसी कितें जावपाचें तें जाता. व्यवस्था कायद्यान काम करता बट तितलोय प्रेशरूय घालता. अरे हें बरें मरे तुज्या हातांत सगळें म्हजेरूच घालता तुमी आतां. यू मीन टू से आय एम डॅट पॉवरफूल नाव? म्हजे कडेन कांय ना. हे पळय हांव पॉवरफूल आशिल्लो आनी कितें कितें करपाचो. म्हजे कडेन सद्या कांय पावर ना. आय एम नो बडी एज ऑन टुडे. सो आय एम जस्ट डुईंग बिकॉज इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्युशन. म्हाका एज पर द कॉन्स्टिट्युशन जाल्लें जाय. बाळू आपल्याक जाय तेन्ना कॉन्स्टिट्युशन वापरता, जाय तेन्ना ते कॉन्स्टिट्युशन हाका घालता व्हरून गुजान घालता. सो ही हॅज टू प्ले अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्युशन न्ही. इतकें सगळें केलां तें कॉन्स्टिट्युशनान वच मरे. कित्याक वचना तूं कॉन्स्टिट्युशनानसून? आनी मायंड यू तुज्या एकट्या खातीर एनी वे सपोज तुजी 2 वर्सां जालीं, एकूच सिजन उरला, वॉट डिफरन्स? तूं बाबा देंवलो आनी सगळी JCA बरी चलता तर वॉट इज युअर प्रॉब्लेम? होच आर्ग्युमेंट जर ताणी उलटो घालो, एकच सीझन उरला, तुम्ही रावात न्ही, लेट दी क्लब्स डिसाइड, लेट दी इलेक्शन हॅपन. हांव करना न्ही. इट इज द लीगल प्रोसेस which is going on. It is not Shekhar Salkar is trying to precipitate this. It is the legal process. There is a court order. Do you deny? Can I show you the court order? Can you read?